गोवा आता इज अ पिसफूल स्टेट आणि आम्ही सगळे हिंदू क्रिस्तांव मुस्लिम भाव सगळे एकवटेन रावताले, पण हो गौतम गटर म्हणटा तो आपण गटर उलोवपी मनीस तेका आनी एक साथीदार मेळ्ळो, हो पवन विजय म्हणटा तोय थंय नॉर्थ इंडियाचो खंयचो तरी आहा आणि ताणें जितले डेरोगेटरी स्टेटमेंट्स नॉनसन्स जे बरयला फेसबुकार सोशल मिडियाचेर हें म्हाका आय कांट इवन से इट, म्हाका उलोवपा सुद्दां लज दिसता ही गजाल्यो ज्यो आमचे गोंयचे साहेबाचेर जे तेणें बरयला, इट इज व्हेरी शेमफूल दीस ॲक्ट. सो इमिजिएटली वन्स हांवें आनी आमचे बाब अमित पालेकरान सांगल्या भशेन आमी फेसबुकार वाचतकीच इमिजिएटली वी सेड वी मस्ट रिपोर्ट दीस. वी हॅव रिपोर्टेड इट टू द ऑथॉरिटीज आणि आमी DGP कडेन वतले. आमच्या बरोबर आमचे बाकीचे पदाधिकारी आसा, आमचे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट कुशावतीचे आसा, आमचे लोकल लिडर बाब समील आसा, आमचे ब्लॉक प्रेसिडेंट आणि आमचे बाब मोहन आसा, आमचे बाब विकास प्रभुदेसाय आसा, युथाचे आसा बाब चिराग आसा. हे सगळे ऑल ऑफ अस हॅव कम टुगेदर ओनली टू गिव वन मेसेज दॅट वी वॉन्ट पीस अँड हार्मनी इन गोवा. आमकां हे जे अनवॉन्टेड जे एलिमेंट्स आसात हे येवन गोंयचे पीस आणि हार्मनीची वाट लावपाचे प्रयत्न करता, हे आमी कदापि जावपा दिवपाचे ना. आणि आता सीएमान म्हणलाय 48 आवर्सान आमी करता म्हणून अरेस्ट तेका, आणि आय एम ट्रायंग टू कीप माय फेथ. आय एम ट्रायंग टू वेट फॉर द नेक्स्ट 48 आवर्स की बाबा आय होप दे आर एबल टू कॅच दिस कल्प्रेट. पण त्याच्या बरोबर हो जो पवन विजय आसा तेकाय धरपाक जाय, बिकॉज ही हॅज नॉट ओनली सपोर्टेड दिस गटर but he has also enhanced his statement. He has spoken more than that. So हेंका दोगांय अरेस्ट करून गोंया हाडपा जाय. आणि जर हाडपा पावना then Congress party, entire Congress party, we will take law in our hand. There will be a law and order situation in Goa. We will go all out. कित्याक गोंयचो साहेब हो खंयचे धर्माचोच साहेब ना, हो सगळ्या धर्मांचो आमचो साहेब. हांव हिंदू जावन एक हे म्हणटा, and we will come all out on the streets of Goa if that man, both these men are not arrested. आज आम्ही यूथ काँग्रेस प्रेसिडेंट आमचे अर्चित हाज्या बरोबर हांगा आयल्या कंप्लेंट फायल करपाक अगेन्स्ट पवन विजय. आणि जे 2 दीस आज चल्ला की सेंट फ्रांसीस झेवियर हाच्या बद्दल जे वायट विधान जे गौतम खट्टर हांणी केलें, एक बुरशे भाशेन ताणें उलयलें आणि ताजो आमी सगळे जाण निशेध करता. आज जशें आमी म्हटलें की गोंयकारपण म्हणजे कितें, गोंयकारपण म्हणजे आमी सगळे हिंदू मुस्लीम कॅथलीक भाव सगळे एकठांय रावन आमी आज गोंयांत वावुरता. इतके वर्साची आमची संस्कृताय आसा. आणि हे भायल्या राज्यांतल्यान हांगा येवन एक रेडिकल थिंकींग म्हणजे कसले तरी मेंटलिटीचे हे लोक हांगा येता आणि आमची कम्युनल हार्मनी डिस्टर्ब करपाचो प्रयत्न करता, गोंयकारपणाची एकवट खंय तरी तोडपाचो प्रयत्न करता. आणि ताका आज ज्या पद्दतीन आज एका जी एक थंय सभा जाली वास्को, आणि थंय मिनिस्टर आशिल्ले, आमदार आशिल्ले, पूण मिनिस्टर सुद्दां तांकां ताजें वक्तव्य भाशण चरिल्लें तें बंद करपाक शकलो ना. तो थंय आपूण म्हणटा तो शॉक जालो, पूण तो पळयत रावलो. पूण एक लिडरशीप खंयच्या तरी एक मनशाची लिडरशीप क्वॉलिटी आसता. जर आमी गोंयकारांक लीड करता जाल्यार जंय थंय वायट घटना घडटाली, वायट वक्तव्य जातालें जाल्यार त्या लिडरान, त्या मिनिस्टरान ते येवन थंय स्टॉप करपाक जाय आसलें. पूण तें करपाक मिनिस्टर फेल जाल्लो. त्या खातीर आमी काँग्रेस पार्टी मागता की ह्या मिनिस्टराक बेगीनच्या बेगीन सॅक करचो, नाल्यार ताणें तरी रिजायन जावचो. आणि आज जो पवन विजय येवन गौतम खट्टराचें विधान आपले फेसबुकाचेर पोस्ट घालून ते एंडोर्स करता, तर खंय तरी आनी एकटो स्टेप हेड वता. इतकी कम्युनल डिसहार्मनी जाल्या तरी आसतना फेसबुकाचेर आनी आमचें सरकार पळयत राविल्लें आसा. काल मुखेलमंत्र्यान 48 आवर्साची नोटीस दिल्ली की 48 आवर्सां भितर आपूण ताका अरेस्ट करतलो. म्हाका दिसता 48 आवर्स फाल्यां सोंपता. आमी सगळे जाण मुखेलमंत्र्याचें पळयता की ताजो पॉझिटिव्ह एप्रोच कितको आसतलो आणि कितके बेगीन तो ह्या कल्प्रिटाक जे विधान केलां ताका धरून हांगा हाडटलो गोंयांत. आज आमी खास करून आमचे यूथ काँग्रेसचे अध्यक्ष बाब अर्चित नायकाच्या बरोबर बाकीचे सगळे काँग्रेसचे लिडर हांगा क्रायम ब्रांचान मुद्दाम एक कंप्लेंट कोण तरी पवन विजय म्हणून, हो म्हाका दिसता एक एंटी सोशल एलिमेंट आसतलो, ताणी जे फेसबुकार जो पोस्ट घातलो, म्हणजे खास करून जो फाटल्या दिसांनी गोंयच्या साहेबाच्या विरोधान जे वक्तव्य जालें आणि ताजो सगळ्या थरांच्यान निशेध चालू आसा. कारण गोंयचो साहेब हो आमचो सगळ्यांचो साहेब, ताका सगळ्या जाती धर्माचे लोक मानता आणि ताचे मोठ्या संख्येन भावीक आसा. आमी पळयता की गोवा इज अ क्लासीक एग्जाम्पल ऑफ अ कम्युनल हार्मनी.
आनी म्हाका दिसता BJPचें हें षडयंत्र आसा, कारण खंय तरी BJPन म्हाका दिसता हे आमची गोंयची जी हार्मनी आसा ती डिस्टर्ब करप आनी आमच्या मदीं फूट घालून आपली राजकीय पोळी कशी ते भाजतले हेचेर म्हाका दिसता तेंचें काम चालू आसा. त्या खातीर हे पुरेपूर BJPचें षडयंत्र दिसता, कारण ज्या पद्दतीन ते वक्तव्य त्या स्टेजीर केले आनी BJPचो मंत्री माविन गुदीन तांणी ताका आडोवपाचें सोडूनच दी, मागीर जो व्हिडिओ ताजो व्हायरल जालो तो सामको धक्कादायक. म्हणजे तो एंडोस करता, म्हणजे जे खट्टरान विधान केले गोंयच्या साहेबाच्या विरोधात तो ते उबे रावन एंडोस करता. असल्या मंत्र्यांक आनी मंत्रीपदान दवरप हे कितपर्यंत योग्य, इमिजिएटली ताका काडपाक जाय आसलो. पूण म्हाका दिसता हो BJPचें षडयंत्र की आमच्या भितर फूट घालून, खास करून आतां तो नवो कोण तरी पवन विजय म्हणून नॉर्थ इंडियन, तो आतां फेसबुकार पोस्ट घालता की ते जे खट्टरान जे विधान केलें ते योग्य आसा आनी ताचे पलीकडे तो भाशा वापरता. सो त्या खातीर अशा मनशांचेर त्वरीत कारवाई जावपाक जाय, कारण आमी गोवा इज अ पिसफूल स्टेट, आमी सगळे जाती धर्माचे लोक एकवटान रावता आनी ते रावप आनी उरप हें अत्यंत म्हत्वाचें आमच्या खातीर. आनी म्हाका दिसता BJP खटकता, कारण BJPचें आमी सदींच पळयता की राजकारण समाजा मदीं फूट घालप, धर्मा मदीं फूट घालप आनी डिवायड आनी पॉलिसी करून आपूण कसो राज्य करतलो हीच तेंची पॉलिसी आसा. त्या खातीर आजच्या परिस्थितीन आमी गोंयकार म्हणून आज हांगा सुद्दां आमी सगळे हिंदू धर्माचे आसा, कॅथलीक धर्माचे आसा, सगळ्या धर्माचे हांगा आयिल्ले आसा, कारण आमची गोंयची अस्मिताय, गोंयची एकवट हो आमच्या खातीर सगळ्यांत म्हत्वाचो. आनी त्याच बरोबर गोंयच्या साहेबाचेर आसलेली आस्था आनी जे गोंयचे भावीक आसा तो ताजे बद्दल आसलेलो आदर मान सन्मान हो आमकां सगळ्यांक तितकोच म्हत्वाचो. त्या खातीर ह्या सरकारान म्हाका दिसता असल्या एलिमेंटाचेर इमिजिएटली कारवाय करपाक जाय, त्वरीत तांकां अरेस्ट करपाक जाय आनी योग्य ती कारवाई जर जायना जाल्यार येणाऱ्या काळान जी गोंयांत जी परिस्थिती जातली ताका BJP सरकार जबाबदार आसतलो. ही प्रोफायल त्या पवन विजयाची आमी मुद्दम पळया जाल्यार ताच्या प्रोफायलाचेर कोण आसा आनी कितें आसा तें पळय. सगळे बेजिकली BJPचे पोस्ट घालता तो, आनी प्रॉबेबली ताका लागून आमी काल घाल्या आसतनाय ताका प्रोटेक्ट केला हे ताजे पोस्ट. आनी पर्टिक्युलरली काल ताणें जो पोस्ट घाला तो हो पळय हो इतली बुरशी उतरां परत हांगाय वापरप, म्हणजे बेजिकली इट इज वेल थॉट अशें दिसपाक लागलां आमकां, कारण विदावट दॅट दीस कॅनॉट हॅपन. म्हणजे आनी ताका भंयूय दिसना ह्या गोश्टीचो, कारण काल आतां 23 वरां जायत आली ह्या गोश्टीक जेन्ना आमी हे डिटेक्ट केल्ले, आनी डिटेक्ट केल्या उपरांत आमी ते टॅगूय केल्ले गोवा पुलिसाक आनी चीफ मिनिस्टराक आनी भारतीय जनता पार्टीकूय की हाजेर एक्शन घ्या म्हणून. ही ताजी लँग्वेज, ही लँग्वेज जर वाचत जाल्यार वाचपाक सुद्दां बुरशेपण जाता. पूण वॉट ही हॅज डन इज ही हॅज नॉट स्टॉप देर, ही हॅज गॉन फर्दर. आनी आज सकाळी 5 वरां म्हणजे आयज आतांच्यान 5 वरां पयलीं परत पोस्ट घालता ताणें सेयींग समथींग व्हेरी सिमिलर अँड मोर डेरोगेटरी. आनी तो पिक्चर दाखयता म्हणजे डिस्टॉर्टेड हिस्ट्री विथ डिस्टॉर्टेड जे कम्युनल हार्मनी कशें तरेन डिस्टर्ब करप त्या विशयाचेरूच सगळें हेजें आसा. सो इमिजिएटली एक्शन जावची. म्हाका दिसता देवा आमी कालूय सगळ्यांनी डिस्कशनूय केल्लें, पार्टी भितर डिस्कशनूय जाल्लें की देवी लहराईची जात्रा आसा त्यामुळे 2-3 दीस आमी शांत रावचे, कारण परत इश्यू जावचे न्ही म्हणून. पण पार्टीचे अध्यक्ष बाब अमित बाब पाटकर किंवा आमचे LOP जे आसा तांकां विचारून फुडले जे कोर्स आसा ते म्हाका दिसता आमी घेवचे पडटले, कारण 48 आवर्स चीफ मिनिस्टरान दिल्या ती फाल्यां सोंपतली. ती सोंपल्या उपरांत जे कितें डिसिजन आसा ते पार्टी घेतल्या उपरांत फुडली म्हाका दिसता जे आसा ते थंय. अमित बाब तुमी म्हणले हो गौतम खट्टर आनीक तो पवन म्हणून कोण ताणें डेरोगेटरी कमेंट घातलो म्हणल्यार ताच्या उपरांत 19 तारखेच्या भगवान परशुरामाची जयंती स्टेट स्पॉन्सर जी मिरामार हांगसर मांडवी तिराड जाली हांगसर थंय श्रीहरी आठल्ले म्हणून हाणें तसोच स्टेटमेंट हो स्टेट स्पॉन्सर आनी तो एका प्रतिश्ठीत संस्थेशी निगडीत आसा विद्याप्रबोधिनी. श्रीहरी आठल्लेचेर तुमी मुद्दम जावन सायडलायन करता काय कशें? नाही, म्हाका दिसता आमी त्याय दिसा उलयले. काल तो सुनील बाब आमचो कवटणकर जे आसा वायस प्रेसिडेंट गोवा प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे तांणी पर्टिक्युलरली सांगला की आठलेचेरूय ऑफेन्स रजिस्टर जावपाक जाय म्हणून. काल आनी आज जे जात्रेचो विशय आसा त्या विशयाक लागून आमी खंयच ह्या गोश्टीचेर उलोवं नाशिल्ले. आज ही कंप्लेंट करपाचें कारण आज आमी मुद्दाम केल्या कंप्लेंट कारण काल ताणें परत पोस्ट घालो, आज सकाळी परत रिपिटेड पोस्ट घालो. दॅट मिन्स ही इज नॉट गोन टू स्टॉप म्हणून आज घाई गडबड करून आमी ही घाल्या. पण आठलेचेरूय कंप्लेंट जावपाकच जाय हे काल सुनील कवटणकरान म्हणलां. आनी ते म्हणटा आसतना ताणें इतलें सांगलां की हाजे सारके जे लोक आसा जे स्वताक सनातन धर्मीय म्हणटा आनी जाणी म्हाका दिसता खंयच आमची पुस्तकां जी आसा वेद आसूं किंवा बाकीची देवाची जी पुस्तकां आसा ती वाचूना आसतली, कारण वाचल्या शिवाय कृष्ण कळचो ना, राम कळचो ना. आनी हें सगळें कळत जाली असल्यो गोश्टी ते उलोवचे ना. सो एक हिंदू धर्मीय एक सनातन धर्मीय म्हणून हांव गोंयकारांक सांगूंक सोदता की आमच्या सनातन धर्मा भितर आमच्या हिंदू धर्मा भितर खंयच्याच पुस्तकान बरयल्लें ना की दुसऱ्यांचो अनादर करप
प्रत्येकाक आपले आपले देव प्रोफेस करपाचे, प्रॅक्टीस करपाचे, आपलो रिलिजन फेथ बिलीव करपाचे हातूंत भितर अधिकार आसा, तो म्हाकाय आसा. आनी हांव एक कट्टर हिंदू आसूनय हांव दुसऱ्याचो अनादर करना. हांव कॅथलीक धर्मी आसूं, मुस्लीम धर्मी आसूं, हांचो अनादर करना. आनी एकूच गजाल सांगता, कृष्णाचें व्यक्तित्व आसा गिते भितर. ताणें म्हणलां की जर तुमी खंयच्या हाजे कितेंय करूं, एट द एंड ऑफ इट यू रीच द सुप्रीम वेन बट नॉट बाय डिस्टर्बिंग अदर्स. म्हणून हे वाचूंक जाय ह्या गोश्टींनी. आठवले सारक्या लोकांचे चीफ मिनिस्टरान स्वताहून ऑर्डर दिवंक जाय आशिल्ली एज अ होम मिनिस्टर टू रजिस्टर एन ऑफेन्स अगेन्स्ट हिम. वाय दीस हॅज नॉट बीन डन? बिकॉज खंय ना खंय तरी जो तांचो मंत्री आसा, माविन गुदिनो आसा, ताकाय ताणें आज वेंगेन धरला. वाय हॅज इट नॉट बीन सॅक टील नाव when he has categorically said that की हे सगळें घडटा कारण कोणी ना कोण तरी हे केला म्हणून. and he has justified what as गौतम खट्टर has seen. सो असल्या लोकांक लागीं धरपी भारतीय जनता पार्टी कडल्यान तूं एक्सपेक्टेशन कितें करतलो? वी वील लॉज अ कंप्लेंट. वी हॅव वेटेड बिकॉज लयराई देवीची जात्रा जी आसा गोंयांत तांचें व्हडलें स्थान आसा तें खंयच डिस्टर्ब जावचें न्ही म्हणून आमी हो बोळा घालून नाशिल्लो. पूण दीस वॉज अ रिपिटेड ऑफेन्स दीस पर्सन इज कमिटेड. हे कितपत योग्य आसा जेन्ना स्टेट स्पॉन्सर जे फंक्शन असतात ते धर्माचे, ते भगवान परशुरामाचे कितें बद्दल सांगप, पूण जो द्वेष आनी क्लेश लोकां मदीं निर्माण करपाचो प्रयत्न जाता आनीक मोठे मोठे डिग्नेटरी थंय बसलेले आसता, सरकारचे अधिकारी आनी पार्टीचे पदाधिकारी बसलेले आसता, तेन्ना स्टेट स्पॉन्सर हाका असो आटल्ले सारको सेंट फ्रांसीस झेवियराचें स्टेटमेंट करता, ताजेर कशे भशेन पळयता तुमी? जेन्ना रोम झेटालो तेन्ना निरो फिडर वाजयतालो म्हणून एक ती काणी आसा. रोम किंवा बाकीच्या जाग्यांनी जेन्ना जेन्ना लोकांचें एटेन्शन डायवर्ट करपाचो विशय येता तेन्ना तांकां एक तर इव्हेंट करून बिजी धरप, जे भारतीय जनता पार्टी करता. आज कोणूच खंयच्याच गोश्टीचेर उलयता आसतना तुका दिसना म्हारगाय जावं किंवा काल तुमीच म्हाका दिसता तुमच्या मदल्या लोकांनी बायलांकूय काल प्रश्न केलो की तुमी कसिनो दिसले ना तुमकां काय म्हणून. काल तुमकां थंय जेन्ना तुमी प्रोटेस्ट करपाक आयिल्ले वुमन्स रिजर्वेशन बील वीच इज ऑलरेडी पास, ती फटींगपणां तुमी जेन्ना उलयता की तें पास जावना म्हणून ताका काँग्रेस पक्षान विरोध केला म्हणून, जेन्ना ती फटींगपणां करपाक जी बायलां वतालीं तांकां मागीर बसीक 2 वरां वतान दवरली, तांचेंय वायट तांकां दिसलें ना. मागीर म्हाका दिसता कितलेशेच लोकांनी पळयलें की तुमी तांकां प्रश्न केलो की सिलिंडर खंय काडूं, म्हारगाय खंय पावल्या, ह्या विशयाचेर तुमी उलोवचें नाका म्हणून. सो ह्यो गोश्टी ज्यो आसा ह्यो भारतीय जनता पार्टीक कळटा, पूण लक्ष विचलीत करप आनी गोंयकारांक कशें पयस धरप, जे विशय गोंयकारांच्या जिवाळ्याचे आसा त्या विशया पासून कशें पयस धरप हे ते खंय ना खंय तरी शिकल्या. म्हणून हे डेली प्रोग्राम चालू आसता, आतांय इव्हेंट चालू आसा. सो लोकांक इव्हेंटान बिजी दवरप, लक्ष डायवर्ट करप आनी मेन जे विशय आसा ते कुशीक काडप. पूण ते सगळे आतां लोक शिकल्यात आनी म्हाका दिसता काँग्रेस पार्टीन ती जबाबदारी उबारल्या, आमी सगळ्यांनी ती जबाबदारी उबारल्या की हे जे विशय लोकांचे आसा, हे जे डायवर्जीव टॅक्टिक्स आनी डिविजीव टॅक्टीक आसा हे गोंयान आमी जावपाक दिवचे ना. गोंयान हिंदू मुस्लीम कॅथलीक धर्मीय जे लोक आसा ते एकठांय रावपाक जाणा. आनी तुका हांगा जर तूं पळयला जाल्यार दिसतलें तुका हे हांगा जे आज कंप्लेंट करपी आसा ते चडशे मॅक्सिमम म्हाका दिसता 90% हिंदूच आसा. कारण आमकांय खंय तरी दिसता की आमच्यातलो कोण एक हिंदू मनीस ह्या गोश्टी सारको डिविजीव टॅक्टीक करून जे डिविजन आमच्या भितर हेट्रेड मनान निर्माण करता, आमच्या बद्दल हेट्रेड निर्माण करता, हे गोंया खातीर बरें न्ही, देशा खातीरूय बरेंच न्ही. कोण मेळ्ळा तुमकां कंप्लेन कोणा कडेन? SP कडेन मेळ्ळा आमी, कित्याक थंय PIBI कोण नाशिल्ले. क्रायम ब्रांच इज एब्सोल्युटली एम्प्टी, बट SP has met us, he told us he will take action, he will discuss with DGP, we will also give it to DGP because direct investigation करपाचो रायट ताका ना, matter has to be referred to him, but since that other matter is already referred to him, we will also give a copy of this to DGP.